संपत्ती धारगळकर, झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस बार्देस. हो जो अतिवृष्टी जाल्या त्या कारणान भरपूर शेतकऱ्यांक नुकसान जाल्लें आसा. आमी आमची प्रिलिमिनरी असेसमेंट 15 दीस फाटीं केली आणि आता आमी सगळीं इन्स्पेक्शनां करून प्रत्येक गांवांनी वचून आमचे ऑफिसर्स आणि ऑफिशियल्स वचून इन्स्पेक्शन करता, फॉर्मां भरता लोकांकडली, फार्मरांकडली आणि घेवन येवप चालू आसा. एज ऑन डेट पळयत जाल्यार आमकां ऑलमोस्ट मोर दॅन 300 एप्लिकेशन्स मेळ्ळी आसा आणि इन्स्पेक्शनूय जाल्लें आसा आणि बाकीचे सुद्दां करप चालू आसा. पळोवपाक गेलें जाल्यार सादारण 80 हेक्टरा वयर आमी प्रिलिमिनरी सर्वे केलो तेन्ना 130 हेक्टर म्हटलेले, पण 80 हेक्टरांनी वयर पर्यंत आजून पासूनचो असेसमेंट आसा आणि सादारण असेसमेंट पळयत जाल्यार एक 32 लॅक्स असं कॉम्पेन्सेशन अमावंट जावंक शकता, त्याच्या वयरय जातलो. शेतकऱ्यांचो आरोप आसलो लास्ट इयर जेंचें कोणाचें नुकसान जालें तांकां अजून तेंचें मानधन मेळपाक जाय तें अजून कांय मेळ्ळें ना. कितपत खरें आसा? आमचे कडेन जितली एप्लिकेशन्स आसली ती सगळी आमी क्लियर केल्ली आसा. मॅडम खंयच्या गांवांत चड नुकसाण जालां? सुकूर आसा, सालवड बेगमून, आल्दोना, मोयरा, बस्तोरा, आसगांव आसा, सांगोळडा, गिरी आणि बाकीचे पॅचेस आसा. नेमकी नुकसान जाता पळय हो समस्या मोठ्या प्रमाणात जालें कारण कितें आसा नेमकें कितें शेतान पाणी शिरकोन लावला अथवा खंयचें डिसॅल्टिंग करूंक ना अथवा ह्या आसा तो वचपाक रिजन्स वेगवेगळे आसा, पण प्रायमरीली पळयत जाल्यार एक सारको पावस पडला. नमस्कार, माझे नाव दीक्षा कांदोळकर. हांव असिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसर ZDO बार्देस हांगा काम करता. तर शेतकारी आमचे खूप जे आसात ते शेत लायतात आणि एवरी इयर तांचे कितें जाता, नुकसाणी जातात. अननॅचरल कॅलॅमिटीज जातात, वादळ येता, पावस पडटा, फ्लड्स येतात आणि एकदा ड्रावटूय जाता. सो अशा कंडिशनांनी शेतकऱ्याक जेन्ना नुकसान जाता तेन्ना आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन एक नुकसान भरपाईची स्कीम आसा जेचें नांव आसा शेतकरी आधार निधी. ह्या शेतकरी आधार निधीच्या अंडर आमी वेगवेगळे क्रॉप्सां प्रमाणे प्रत्येक फार्मराक आमी तांकां कंपेन्सेशन दिता, एक आधार गव्हर्मेंटा कडल्यान, जितूंतल्यान ते कंपेन्सेट जावन परत कल्टिवेशन करपाक शकतात किंवा एक थोडोसो मदत तेंच्या खातीर. सो अशें पॅडी बी समजा तांची लॉस जाली जाल्यार 40,000 पर हेक्टर म्हणजे 40,000 10,000 एरिये खातीर आमी अशें कॅल्क्युलेट करता आनी प्रत्येकाच्या एरिया प्रमाणे प्रो रेटा बेसिसाचेर आमी तांकां सबसिडी दितात. सद्या हे जे वादळ आयिल्ले आसा किंवा पावस जो भरपूर पडिल्लो आसा ताजेर नुकसाण जाली, सो आमी भरपूरशा फार्मरांक आमी हें कंपेन्सेशन दिल्लें आसा. तशेंच समजा खंयचोय फार्मर आसतलो जो नवीन कल्टिवेशन करपाक सोदता किंवा एरिया अंडर नवीन क्रॉपाच्या कल्टिवेशन करपाक सोदता जाल्यार ताका आमी वेगवेगळी फळांची जी झाडां आसतात, मँगो म्हणू शकतात तुमी, कोकोनट म्हणू शकतात किंवा चिकू आसता आमचो, पेरां असतात किंवा लोकल जी खंयचीय प्रकारची फ्रूट क्रॉप्स जी आसात तांकां सबसिडी आमी दितात ते लायले जाल्यार. सो ताजेर 75% आमी सबसिडी दितात. प्लस ती सबसिडी आमी 2 वर्साच्या इन्स्टॉलमेंटार दितात. फर्स्ट वर्साक ताका कल्टिवेशन करपाक आणि सेकंड इयर ताका एक मेंटेनन्स, एक खर्च ताजो उदकाचो किंवा त्याचो साऱ्याचो खर्च सुटचो म्हणून आमी तांकां मेंटेनन्स दितात. तशेंच समजा आमचे कडेन वेगवेगळे सिजनान, खरीप सिजन, पावसाळी सिजनान आणि प्लस रबी सिजनान आमचे कडेन वेगवेगळे प्रकारचे भाजयांचे बी असतात. कुकुंबर असता, आमचे कडेन वॉटरमेलन हायब्रीड सीड्स असतात किंवा आमचे कडेन भेंडे येतात किंवा मिरसांगे येतात किंवा आमी आमचे ZDO बार्देस जे फार्म आसा ह्या फार्माचेर आमी ब्रोकोलीची सीडलिंग्स, झुकिनीची सीडलिंग्स किंवा आमी टोमॅटोची सीडलिंग्स हे आमी ग्रो करतात आणि 2 रुपये ते 5 रुपया प्रमाणे आमी एक सीडलिंग फार्मराक दितात. अशे तरेन कितें जाता तर जो म्हयन्याचो पिरियड आसता जेन्ना फार्मर सोयींग करता आणि पावस पडटा किंवा ड्रावट येता किंवा उदक ना जाता आणि तांचे क्रॉप लॉस जावपाक शकता, तो स्टेज आमी थोडोसो वाचोवपाक शकतात की आमी हांगा रेडीमेड 1 म्हयन्याची सीडलिंग दितात. सो ती 1 म्हयन्याची ग्रोथ जाल्ली सीडलिंग लायली जाल्यार ती जमनीक बरी घट्टसाणेन उरतली आणि तांकां तांचे कडेन पीक बरी घेवपाक जातली. सो ह्यो गोश्टी आसात. ताजे नंतर वेगवेगळे मँगो समजा आसात. आता गोंयांतले जो मानकुराद आमचो आंबो आसा तो खूप टेस्टी आंबो आणि तसो आंबो आमचे कडेन दुसरो खंयचोच ना. सो असो मँगो, मानकुराद आंबो किंवा अल्फान्सो आंबो किंवा खंयचे बरे जातीचे मँगो जे आसात ते समजा कोणी एक कल्टिवेशन करतलो आनी कमर्शियल स्केलीचेर म्हटल्यार कितें ताचे समजा एक्सपोर्ट करपाचे विचार करून करतलो जाल्यार ताका एक नवीन स्कीम आसा, दॅट इज मँगो कमर्शियल लायन्स म्हणून. फार्मरान मँगो लावपाचे मिनिमम पॉयंट 1,000 एरिया प्रमाणे म्हणटात 10 आमी घेवपाक शकता. कमीत कमी तेणे 5,000चे म्हळ्यार 50 आमी लावपाचे आणि प्रो रेटा बेसिसाचेर आमी ताजी सबसिडी
कॅल्क्युलेट करता. सो ही एक ऑनगोईंग स्कीम आसा. तशीच आतां आमचे लास्ट इयर जे आशिल्ले ते इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट्स आशिल्ले. सो ह्या दरम्यान आमी भरपूर नाचणे आमी प्रमोट केले आनी फार्मरांनी खूब जाणांनी नाचणी लायले. सो तशेंच आमची ती स्कीम ह्या वर्सा कंटिन्यू जाल्ली आसा. दॅट इज फॉर प्रमोशन ऑफ अन्न मिलेट्स. सो वेगवेगळे प्रकारची मिलेट्स समजा आसा, नाचणी आसतली, वरी आसतली. सो ती समजा कोणी फार्मर कल्टिवेट करता जाल्यार ताकाय आमी सबसिडी दितात. बाकी आमची रेग्युलर ज्यो स्किमी आसात, एशोर्ड प्रायस स्कीम म्हणा किंवा मेकॅनायझेशन स्कीम म्हणा, जितून आमी मशिनरीज दितात, त्यो सगळ्यो ऑनगोईंग स्किमी आसात.